कसले तू बेजार रस कसंदले घरांत कसने ತೊಂದ್ರವೆ ಕಸನ್ ಮೊಣ್ಸಂಚ್ ಮೈನಾತಣ್ಣ ಏಕ್ ನೈತಲೆ ಏಕ್ ಕರ್ಕರ್ ಅಸಿಲೇಂಚಿ ಪಳೆ ಇತ್ಲೆ ಟೈಮಿಗೆಲ್ ಕರ್ಕರ್ ಅಸಿಲೆ ಹಾವೆ ಕೋಡ ರೀಣಾ ಫೋಂಡು ಕೊಂದವನ್ ಗೆತ್ತಿಲೆ ಪಾಪಂ ಗೆಲ್ ತುಳಸಿನ ತಶಿ ಶಿಕೊನ್ನು ದಂಪಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ सात-आठ मटक दल्लात आणि थोड्याच तितल्यांची त्या फोंडो भरता जाल्यार हिक्क कसन दल्ला म्हणू गोतना आता एक 15 दीस तुकून भारी बेजार रस आता 2-3 दीस तुकून बापोलो चाद आयना कसं की आलोचन करता असता ती जितल्याक ती उल्लंग येता रडता कसन म्हणू गोतना बा आमगेल घरांतूय तेंची दल्ला मारया आमगेल सुरेख कसले म्हणू गोतना भारी बेजार रसता बा अम्मा तितली बेजार ना अम्मा समज हीची भारी बेजार रसता एक एक पंता इवे रडता असता ती जितल्याक हा उल्लोचक वचनी जाल्यार आत्ता तू सांगता म्हाका एक दिसतास हे बैल मनशांक कसन की दावका दल्ला खंयची होड अमाउंटाचेच की म्हणून तितली दुड्डू आम्ही दिना ती म्हणून आनी अशी बेजारार पडलीत की कसन की अबा आमगेल तुळसी तशी प्रकसने दावका म्हणून निमगी तल नाही जाल्यार तू सांगतना ना म्हूण सांगचें येदायना हे बायल मनशांक घेवचे कोच म्हळ्यार भयंकर इंट्रस्ट नवे तशी जावन दावो ही बेजार रस की कसन की हा गज्जण येवो खंय पूण गायनाकय अशीची बेजार रस म्हण जाल्यार हे 3 बायल मनशांकय सामुहीक दावन वैरस अटॅक दल्ला म्हणू अर्थ करेक्ट सांगले तुळशीदासा गज्जून येवका विषय कळुका पळय हा वयलो कसन विषय कळुका असेल तुमका सुरेख आनी तुळशीक कसं की वैरस अटॅक दल्ला खंय रे गायन कशी अस आमगेल गायन आराम अस सुरेख आणि तुळशी कसन दल्ला कसन म्हणू गोतना गज्जणा भारी बेजार रसता आमगेल तुळशी ती जितल्याक उल्लंग घेता ती जितल्याक रडता तिका तिची समाधान करून घेता कसन विषय म्हणू गोतना हांव कसन कितें म्हूण निमगुच्या वचनी तुका कसन दावो गोतस की म्हणून आमगेल सुरेखय तशीच रे भारी बेजार रसता हांव निमगुच्या वचनी इत्याक म्हळ्यार ती कसन की दावका दिसता खंय कसन रिडक्शन सेल आयला की आनी खंय म्हाका टोप्पी घालता की म्हणून हांव निमगुच्या वचनी पळय गायन हन्नी बेजार रस की आमगेल गायना कितले बेजार रसो एक पद सांगली म्हळ्यार बेजाराका बेजार येवन धांवन वता हो तशी जाल्यार हे रिडक्शन सेलाच किल्लात न्ही विंगड कसन की विषयच का हो तशी म्हण जाल्यार तुम्ही आनी की अपडेट दायनी म्हण जाल्ले अपडेट वे कसन सांगतस तू विषयची के होड अस सांद जावन सांगता पळय असील म्हण के तुळसीन सुरेखोनीला गुल्लोच राबेल खंय तेंची देवा हे तुळसी कसन दुर्बुद्धी आयला राब हांव आत्ता घरा वचून ती चारी बोडोन येता यो हो सरपळ तुका तू राब शिके सांगिल ऐक होई रे तुळशीदासा विषय कसा म्हणू सम ऐकून घे हा सांग चरडपै मम्मल बायला साधन कसमू 3 तुळशीक भिवेलेल खंय सुरेखाला गुल्लोच्या नज्ज म्हणू प्रॉमिस करून घेतील खंय हाक कारण कसं म्हण ऐकलं रे देवा हसून हसून पूर जावन तुमका साकू माईल बहिणी बेबी एक कसमो बेबी माई तिने कसं की उलयतना सुरवेक म्हणजे हिक्का सुरेखा म्हणल्यार ऐकल खंय सुरेखानाची कसं की सांगला म्हणले कोणू ते तिने तुळशील वैरी मग सांगते जाताना तिथलं हास येतस कस गडबीड किती साधन हो सुरवेक म्हणजे सुरेखा म्हण ऐकून अशी प्रदलेल वे मागीर कसं दल रे पैरी ಹೊಳೆ ಮನಿ ಸುರೇಖೊನ್ನಿ ತಂಗಲ್ ಘರ ವಚ್ಚುನು ಪೂರಾ ಉಲ್ಲನು ಕೋರ್ನು ಹೆಪ್ರ ವಿಷಯ ಬಾಯ್ರ ಇಲ್ಕ ಕಡೆ ರೀ ಕಾಲಿ ಹನ್ನಿ 3 ಜನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆನ್ಷಲೊಟ್ಟು ತೀವೆ ಜಾಯಿನ್ ದಲಿಯಕ್ಕೆ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಾಕ हो इतलं पुरादल्लावे म्हाका एक विषय गोतना
तीन रोडचे करचे पळोवन हांव न्हू तर आबिलो आनी कसं करकरेत की मात तेरी म्हणून अब्बा आनी तू सॉल्व जालें नवें सॉल्व जाल्लें नाही रे तुळशीदासा प्रॉब्लेम सूर जाल्लें कसन प्रॉब्लेम सूर जाल रे हे 3 जण लेडीज निमिती आमकां 3 जणांक प्रॉब्लेम आशिल्ले आतां नेक्ली सेरवल म्हळ्यार जाल्ली काणी ताकड चरडापाई मम्माकी प्रॉब्लेम हेकड आमकांय प्रॉब्लेम आमकां कसन प्रॉब्लेम जाता आमगेल 3 रत्नांक हे गांव सोडून विंगड कडेन वच्चा कळना हंगाच भोंवता ती तेंचे आमके एक पण कष्ट जाता वयवे हातान 4 कास वर ना पूरा खाली करता ती म्हणून हंग बैसून आमी उल्लोंग घेता ती आत हंगेल गँगाक ती साधनाकय सर्वतस आनी आमकां देवू गती साधनाकल गँग भारी व्हड आसा तिका मस्त जन फ्रेंड्स केलो पण तांक प्रापोंग येन आमगेल हॉटेलाक येता बा यो यो तांगेल पुरा स्टाईल आनी पळो का तांनी पुरा ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಭೋಂಚೆ ಕೊರ್ಚೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪಂತ ಪಳೇಲ ते गँगाक हे गँग सेरवल म्हळ्यारी जाल्ली काणी आनी घरांतू रंदा पै हांवें कोरक की म्हूण अय्यो हयी न्ही रे हांव अशी पुरा आलोचने करनी आशिल्ले कसं कोरचे रे तशी कसनी दायना आमगेल तुळशीका हात बोन काम आसा तशी जावन तीक वच्चा दायना गायन हन्नी आपिसा वत्ता तिक पुरसोत ना हंक दोगांकय सोडून सुरेख हन्नी वत्वे खंडित वचना तशी जावन आम्ही सद्या मट्टक सेफ जावन आसा ती आनी मुखार कशकी पळोवया होय साधनक्का गम्मत असता अयो सुरेख आनी साधनक नव्हे तनी होय तन्नीची ये सुरेखा हो तुम्ही हंगसिरिंत्वे हांव पळयल्ले ना साधनक्काला उलयता उलयता वतासिली अम्मी हंग केदनाय मीठ दवचक येतात नाही गो तुम्ही इत्ते हंगा ते कसन म्हळ्यारी साधनक्का पिकनिक वचा म्हणटस म्हळ्यारी ती आमगेले लेडीज क्लबाक जॉईन जाली नवे तकाची हे कुशेक हंगाच लागी एक अम्युजमेंट पार्क आस नवे थंय वचून येवया म्हणटस हांव नाक म्हण संग्या म्हणलेतले जाल्यार तीन तशें वत्ताय करता नाक म्हणचे दायनी हांव वत्ती तें हंगाच हंग पिकनिक वच्चाक महिनात नाक म्हणतवे तू एक नुतच बित्ता नाही रे महिनाता हा हा होई गो सुरेखा वचून या हॉड ना बदचू म्हणता हा हा होई गो सुरेखा वचून या आमगेल गायन येतस की होय बा गायन सुरवे रेडी जावन बसल्या मगेल बमून म्हाका नाक म्हूण सांगना ती म्हाका फुल्ल फ्रीडम दिला म्हणून कच्चोंग येता सबा ती होय वे अय्यो तुका नंबीक नावे गजो तुगेल बायल तुगेल वैरी कितले प्रीती भरवसी दवरून घेतल्या गो तसवे हा होई वे हा दायत तू कसे लागतश पडयत रे तुळशीदासा तू नाक म्हूण सांगना म्हणून हांवें तुळशीक धैर्य दिला ती सुरवेर याना म्हणून बसिला बा हांव सांगले आमगेल तुळशीदासाक हांव सांगला रे नाक म्हूण सांग येना तो ओपून घेता तू धैर्य यो म्हूण सांगला तिका कसं न्ही हांव सांगील पट्टी की बद्द रे हा होई वय साधनक्का तुमगेलो टोत म्हळ्यार हांव नाक म्हणा बा वचती गम्मत एन्जॉय करती दायत तशें रमी वग्गी भार सरता ती काळोख दोच भितर घरा येवक नवे येता ती सूपर साधनक्का तू ऐडी म्हळ्या ऐडी तुगेले आमक कसन दावक कितें मेळका म्हळ्यार बमणाला कशी निमगुका पळय त्या रितीरी निमगुका आनी कांय भिवू नाका ती कशी तुमगेल ग्रुपाक हांव जॉईन जाल्ली नवे एक एक ट्रिक शिकोवन दिता